So, that it? Okay. Yes. Okay. पळय तो अपना भाडा येयलो आनी तो सांगता आपूण एक 20 जाणांक म्हणजे बिझनस दिलो. गोवा गव्हर्मेंटान पयलो 18 हें हाडला म्हणजे एग्रिगेटर गोवा मायल्स. तुमकां खबर आहा आमी 3 वर्सां जालीं झगडटात गोवा गव्हर्मेंटा वांगडा. आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें ट्रायल बेसीस एक म्हयनोभर जॉयन जाय, पण आयज न्हीज टॅक्सीकार ताका जॉयन जावंक ना. कितें आहा तो सांगता न्हू ते फेक न्यूज जालो. ओके, आणि त्यांनी जो हेल्प केला न्हू लायक अ चॅरिटी त्यांनी हेल्प केला आसतलो. त्यांनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडसून कसलेंच परमिशन घेवंक ना. आमचो तेजेर पूर्ण ओपोज आहा, गोवा मायल्साचेर ओपोज आहा. आमी ओपोज करता आनी ह्यो जे कसले एग्रिगेटर येतात तेका ओपोज आसतलो आमचो. कित्याक जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा त्यांनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलेलें आहा एग्रिगेटर गोंयांत फिजिबल ना. ही आमची सिटी न्हू, आमकां तितलोच बिझनस आसता. आतां पावसान आमकां बिझनस ना. आमी आदी पासून धंदो केला, आमचे स्वताचे हे परमीट आमी घेतला, कशें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आमी हे केला, क्रिएट केला आमकां स्वताचो. आमी खंयच्या कंपनीक जॉयन जावंक शकनात आनी जावचे ना. हे आमचे टॅक्सीकार जे नॉर्थ सावथ अख्खे आहात न्हू, एक 10,000 टॅक्सीकार आहात, ते कशेंच हेका जॉयन जावचे ना. हे जी कंपनी येयल्यात न्हू आमचे
गोवा मायल ताका नेवे टॅक्सी घेवन जॉईन जाल्यात ते पूण तरी दुसरो ह्या बिझनसान भितर सरला आनी तेंच्यांनी ते ड्रायव्हर दवरल्यात आनी ते बिझनस करतात. हे पयलीं सरकारान हें करचें कित्याक गोंयकार हो टॅक्सीकार तो जॉईन जाना तेतून नाजाल्यार तेणी ते दाखोवन दिवचें आमकां कितले टॅक्सीकार पयलींचे जॉईन जाले. सगळ्यान पयलीं सगळ्या गोंयकारांक खूब दिसांनी आयज प्रेसाक नमस्कार. 2 गजाली हांव मांडूंक सोदता. मुद्दो म्हणटा तो अपना भाडाचो. तो एक म्हणटा आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक तो सांगता तुजी आमकां गरज ना म्हणून. जसो आमच्या ऑनरेबलान CMान कशें सांगलेलें येवपाची गरज ना तसो सांगता तो आमकां तुमची गरज ना म्हणून. हांव विचारूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक आज पर्यंत तूं ओगी कित्याक रावला? तुमच्या हातीन आज सगळें आसा. जर तर तूं आमकां आमच्या साद्या मनशांक टॅक्सीकारांक जर रस्त्यार हाडूंक शकता जाल्यार ह्या कॅब एग्रिगेटराक तूं ब्लॉक कित्याक करूंक शकना हें हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन विचारतां. तशेंच अपना भाडाचो जो मुर्तुजा अली सांगता की तेणी थंय गोंयान पॅन्डेमिकाक खंय फ्री सर्वीस दिल्यो ते तूं सांगता आज मिडिया थ्रू सांगता. तशेंच तूं आपल्या व्हिडिओ थ्रू प्रेस माध्यमांत सगळ्या हितून तूं सांगता की आमी फ्री सर्वीस दिल्या म्हणून. ज्यो आमी सर्विसीस दिल्या आमच्या भावांनी पॅन्डेमिकाक सर्विसीस दिल्या आमी आज पर्यंत कोणाक सांगलें ना. आमी खूब कितें पॅन्डेमिकाक केलें जशें आमचे कडेन जाता पळय तशें आमी आज पर्यंत करता आनी ह्यान फुडें करतले. आमी तें खंयसरूच कोणाक सांगलेलें ना आनी आमकां सांगपाचें ना कित्याक आमकां शो ऑफ जो आसा पळय आमकां करपाचो ना. जर तूं दिता म्हणटा न्हू गाडयो त्यो तूं गव्हर्मेंटाक आनी आमकां सांगून दिवना ती तुजी जर मनांच्यान तुका कोविडाक गाडयो दिवपाच्यो तुवें दिवपाक जाय आसल्यो. ह्यो पब्लिसिटी करून तुका गोंयान स्थान मेळचें ना आनी गोंयकारांचें. दुसरी गजाल जो मुर्तुजा अली तेणीन हांगा जेन्ना लॉन्च केलें अपना भाडा तेन्ना आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर खंय आसलो काय? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर खंय आसलो जेन्ना तेणी लॉन्च केलें तेन्ना? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान तेजेर आज पर्यंत दखल घेवंक ना म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स आमकां आज मुद्दामून घेवची पडली. कित्याक आज करता धरता तुमी म्हणटा तुमी गव्हर्मेंट पूण आज गव्हर्मेंटाचो स्टेप खंय आसा? कितें करता गव्हर्मेंट? हांव मागता ऑनरेबल CMा कडेन तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन ह्या मुर्तुजा अलीक जो आज गव्हर्मेंटाच्या आमच्या गोंयकाराच्या अगेन्स्ट गेल्लो आसा ताका भायर काडून मातसो धांवडून घालचो हांगासलो. तशेंच दुसरी गजाल आज तो गाडयो घालता म्हणटा. आज 3 वर्सां कंप्लीट म्हाज्या हितून तरी म्हाका दिसता 3 वर्सां कंप्लीट जाली. परमीट जे आसा पळय ते टेम्पररी बंद आसा सारकें बाप्पा. जाल्यार हांव विचारूंक सोदता ताका परमिटां दिली कोणी? तो जो गाडी ऑपरेट करता म्हणटा ती ताका परमिटां येयली खंयसून? कोणी दिली परमिटां? आनी जरी ताका परमिटां जर मेळ्ळ्या जाल्यार ती कशी मेळ्ळी? जरी आमचे कोण जर ताका जॉयन जाल्या जाल्यार तेणी दाखोवचें काय तेणी महाराष्ट्रान कर्नाटकाच्यो गाडयो हाडल्या त्योय कळपाक जाय आमकां. आनी गव्हर्मेंट आयज पर्यंत ओगी कित्याक आसा? जर तेणी भायल्यो गाडयो हाडल्या कर्नाटक महाराष्ट्राच्यो जाल्यार हांव म्हणिना तेणी हाडल्यात बट हाडल्या जाल्यार गव्हर्मेंट आमचो ओगी कित्याक रावला? आज आमी तुमी पळयात आमी गोवा मायल्सा खातीर आमचो जो प्रोटेस्ट जो आसा टील टुडे पर्यंत चालू आसा. आज पर्यंत आमचो प्रोटेस्ट चालू आसा. आमी माघार घेतली ना कित्याक आमकां एक कॅब एग्रिगेटर नाका म्हणून. जाल्यार हो दुसरो कित्याक एक कॅब एग्रिगेटर आमच्या गोंयकारा कडेन जायना आनी आमचें गोंय हें स्मॉल आसा खूब बारीक आसा आनी कॅब एग्रिगेटर हे मेट्रो सिटीन चलता. आमच्या गोंय सारक्या सिटीन न्हू की तुमी आमी बारीक पळयात तुमी आतां आमच्या प्रत्येकाच्या घरान एक ना एक मोटरसायकल तरी आसा. कोण आमचे गोंयकार टॅक्सी घेवन भोंवता? कितले जाण भोंवता? 5% तरी भोंवता? हांव विचारूंक सोदता गोंयकाराकूय कित्याक गोंयकारूय आमकां ब्लेम करता चोर आनी आमी फटींग आनी कितें करता. आमी खंयच्या गोंयकारांक चार्ज केला त्या खातीर तुमकां एक कॅब एग्रिगेटर जाय हे गोंयकारांनी सांगचें. हांव खरेंच प्रेस माध्यमांतल्यान हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता प्लीज नाका जाल्ल्यो अफवा ज्यो आसा जे आमी लुट्टा चोरता नागयता. आमी सांगलां आमी मिटर घालता आनी घालपाक रेडी आसा. अजुनूय सांगता आमी मिटर घालपाक रेडी आसा पूण ती जे कॅब एग्रिगेटर आसा गोवा मागीर स्क्रॅप करात. आमी जे दिसा स्क्रॅप करता ते दिसा मिटर घालपाक रेडी आसा. आमकां ट्रान्सपरन्सी जाय आनी गोंयकाराकूय ट्रान्सपरन्सी आमी दिता. ट्रान्सपरन्सी मिटर घालता आमी नो इश्यू बट फाल्यां सकाळी तो पॅनीक बटन घाल हे घाल जावपाक ना. कित्याक गायडलायनी प्रमाणे पॅनीक बटन थंय इल्लो ना. आनी जर तुमी गोवा गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करता जाल्यार तितून आमकां खूब प्रॉब्लम जातले. कित्याक
जशें बाप्पानूय एकदां सांगलेलें भुरगीं बसता गाडयेन आनी तो झपकोर पॅनीक बटन दामलो जाल्यार फाल्यां सकाळी त्या गाडयेचेर केस जावं शकता. परत एक दीस तो गुंतलो त्या गाडी घेवन थंयसर भाडें सोडून आपलो तेन्ना कितें? तेन्ना गोवोरमेंटान खंय तरी हेजेर ट्रान्सपरन्सी गोवोरमेंटान दाखोवची आनी जो मिटर जो म्हणटा पळय आमी अवश्य लायता तितून कांयच दुबाव ना. पयल्यान पयलीं आमचो जो डिमांड आसा पळय तोच डिमांड तुमी फुलफील करात, गोवा मायल स्टॉप करात आनी अपना भाडाक परत तुमकां धाडून घालात. आनी एकाने अपना भाडाक परत आयले गोंयांत जाल्यार हो आमचो प्रोटेस्ट जो आसा पळय हो आनीक हितून वयतलो. बट हांव इतलेंच सांगता गोवोरमेंटाक आनी तशेंच हॉनरेबल मिनिस्टराक, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक, प्लीज तुम्ही दखल घेयात आणि तुमचो रिप्लाय आणि तुमची जे स्ट्रिक्टनेस जशें आमकां तुम्ही दाखयता तशेंच त्या अपना भाडा मुर्तुजा अलीक तुम्ही दाखयात. देव बरें करूं. सगळें उलोवन जालें. हेजेर येता एक क्वेश्चन मार्क. मुर्तुजा अली, म्हाका एक क्वेश्चन मार्क करपाचो आहा आमच्या टॅक्सी बांदवा वरते. आयज तूं म्हणटाय आपूण तुमचो लोन आहा तो क्लियर करता, दिसाक तुमकां 2,500 दिता, जाल्यार हेजेर आनी क्वेश्चन मार्क सरकारान हेजेर गांभीर्यान हेजेर विचार करचो अशें म्हाका तरी दिसता. आयज आमचे कडेन किंवा सरकारा कडेन आमकां एम्प्लॉयमेंट दितले जाल्यार एम्प्लॉयमेंट ना, आमकां अनएम्प्लॉयड करूंक सोदता तें. आनी योगेशान सांगलेल्या प्रमाणे किंवा पुरकेन सांगलेल्या प्रमाणे जे एम्प्लॉयड आमी सेल्फ एम्प्लॉयड आहा ते दुसऱ्या कडेन आमी नोकरी करूंक शकना, जे आमी मालक आहा ते चालक जावंक शकना. आनी हे आमी कदापी गोंयांत तरी आमी खपोवन घेवपाचें आनी खपोवंकूय दिवचे ना. आतां क्वेश्चन मार्क म्हटल्यार आयज हो पयसो फाटल्यान एक रिलायन्साचो हें लायता, बोर्ड लायता आनी तेज्या आदाराचेर हें करता सरकारान हेजेर बेगोबेग जाता तितल्या बेगीन हेजेर कारवाई करची. बाबा हो पयसो हाडटा खंयच्यान कितें जाता, हो खंयचे घालूंक सोदता आनी कोणाक दिता आनी कोणाक येता. जाल्यार म्हाजी एक विनंती आहा थ्रू मिडिया, आमचेय थोडे आहा तेणी आमचे कडेन येवन बसचो आनी कितें क्वॉलिटीज तेज्यो आहा ते आमकां सांगच्यो. सरकाराची तर कॅपेबल ना सरकार, पूण एक सांगता तुका, आयज हो मुर्तुजा अली आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक जो चॅलेंज करता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आमी सांगता आमी एज ए गोंयकार आनी तोय गोंयकार, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक भिवपाची गरज ना, आमी तुज्या फाटल्यान ना. तुवें आमचें कितलेंय जरी वायट चिंतलें जाल्यार तुज्या मनान कितलें बरें आहा तें आमकांय थोड्या हितून आमकां मेळ्ळलें आहा. ज्या पयलीं जायते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जावन गेले पूण सगळें सत्यानाश करून घेवन गेले. पूण मावीन गुदेनान खंय तरी एक आमकां किरणाची एक मातसो हें दाखयल्लो आहा, खंय तरी गोंयकाराच्या वाटेन आनी तेणीन हें सांगलां कॅब एग्रिगेटर आहा पळय ते गोंयांत कॅपेबल ना. सगळेच मिनिस्टर बाबा सगळेच सारके आसता अशें नाता, हांगा थंय जाता. आमी केन्ना घसरले आसतले उतरां, पूण आयज मावीन गुदिनाक ह्या माध्यमांतल्यान सांगता एज ए ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, एज ए टॅक्सीवाले, तूं आमचो कन्सर्न मिनिस्टर, आमी तुज्या फाटल्यान आहा. हेजेर जाता तितल्या बेगीन कारवाई जावची इतलीच मागणी. आम्ही सांगलेल्या प्रमाणे जी गोष्ट सांगल्या आमी की तांकां लायसन्साची गरज आसा. कितें कॅब एग्रिगेटर लायसन्सींग तेणी करूंक जाय एज पर ऑफिशियल गॅजेट. ही कॉपी आहा हांव मिडिया मार्फत तुमकां दिवंक सोदता. मिडियाक तुमी हेजेर वचपाचें जावन तो जर म्हणटा की ताका कसलेच जर लायसन्सींग जाय, ताका कसलेच जर परमिशन घेवपाची गरज ना, जाल्यार तेणी मुर्तुजान दाखोवपाचें आमकां. कित्याक कॅब एग्रिगेटर जी गोश्ट आहा न्हू तेजो पळय तेजे पळय कॅब एग्रिगेटराचे पळय जे टर्म्स आहा न्हू तेज्या प्रमाणे गोंयांत ते फिजिबल ना, ते कोणाकूच ते टर्म्स फुलफील करपाक जावचे ना. आनी एज पर ऑफिशियल गॅजेट ते गरज आहा की गरज ही सांगता की हेजेर लायसन्सिंगाची गरज आहा. जर ताका दिसता मुर्तुजालीक की लायसन्सिंगाची गरज ना तर तेणी आमच्या दोळ्या फुड्यान हाडून दाखोवपाचें वा खंयच्या कायद्यान लायसन्सिंग करूंक मेळना ते. आनी तो आनी एक गजाल सांगता की आमी फ्री सर्वीस दितली म्हणून. कायद्यान ती फ्री सर्वीस ताका दिवंक मेळटा. हेची सरकारान हेची दखल घेवपाची. कित्याक जर आमकां ओवर रेटूय करीत जाल्यार कायद्यान प्रमाणे आमकां ओवर रेट करूंक मेळना, अंडर रेटूय करूंक मेळना. तो फ्री सर्वीस कोण दितलो? सो कायद्यान बसतना सरकारान हेजी खरेंच हेजेर आतांच सरकाराची आवश्यकता हेजेर खंयच्या तरी कारवाई करपाची म्हणून. की दुसरी गजाल तो सांगता की प्रमोशन करतले आमचे गाडये म्हणून. कायदेशीर प्रमोशन सुद्दां करतले जाल्यार एज पर मोटर व्हेकल एक्ट तांकां परमिशन घेवचेंच पडटा. तांकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान परमिशन घेवचें पडटा. प्लस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तांकां जे पळय तांचो एग्रीमेंट आसता तेजेर तांकां शेअरूय भायर करचो पडटा. तो म्हाका दिसता आमी जो पळय मोटर व्हेकल एक्ट आहा वो आमचो भारत सरकाराचो मोटर व्हेकल एक्ट आहा तेज्या प्रमाणे चलता. तो पळय मुर्तुजा अली आहा तो म्हाका दिसता अफगानिस्तानाचो मोटर व्हेकल एक्टा प्रमाणे चलोवंक सोदता. त्या कायद्यान चलोवंक सोदता म्हाका दिसता. कित्याक तेजे कडेन लायसन्सींग ना, तो आपल्याक जाय जाय करूंक सोदता. तो खंयच्या तरी कोणच्याक बसतलो आनी आयज आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक तो टार्गेट करता खंयच्या तरी कोणच्याक बसत जे आमी कदापि सहन करून घेवचे ना. आनी जी गोश्ट कायद्यान आहा ती गोश्ट तेणी कायद्यान करपाची नाजाल्यार सरकारान हेजेर जाता तितल्या बेगीन कारवाई करपाची. इतकें आमकां
मिडिया मार्फत सांगूंक जाय. तुमचो प्रोटेस्ट आसा पळय खूब दिसांच्यान चालू आहा, तुमी पणजे बीन व्हडले प्रोटेस्ट केलो आनी आतां थोडे दिसा भितर इलेक्शन आसा, तुमी कितें स्टेप बीन घेवपाचे तुमचे डिमांड्स फुलफील जावंक ना? आता सध्या पयलीं हेजेर आमी कमेंट दिवंक सोदिना. टायम येतकू आमी सगळें तुमकां उघड करतले. पण सध्या पयलीं जो प्रोटेस्ट आमचो आहा तो चालूच आहा. आनी कितें विचारतले? एक करून करून येत आहा हो एक तो एक नवीन येत आहा आनी तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेत आहा. आमी जे वन टायम सोल्युशन तुमी कित्याक काडूंक शकना? आयक सांगता, वन टायम सोल्युशन जे म्हणटा जें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सुद्दां आतां रियलायज जालां. पयलींच्या मिनिस्टरांक तें खबर ना, तांकां ते नोटाचेर दोळ्यार हें साय येताली. आतां सध्या पयलीं हेणीन आमकां खंय तरी एक चुणूक दाखयल्ली आहा कितें तरी बाबा कॅब एग्रिगेटर हे गोंयांत फिजिबल ना, हें तेज्या तोंडांच्यान येयलें. कित्याक तेणी स्टडी केल्ली आहा. ते हेका आमी थोडे दीस रावतले. पूण एक सांगता तुका, खंयचोय कॅब एग्रिगेटर अपना भाडा जावन गोवा माय जो पर्यंत हे सगळें बंद जायना तो पर्यंत जें आमचें एज्युकेशन आहा तो पर्यंत आमी हें जावचें ना. ते आतां आमकां मिटर घाला हें करता सगळें चेतनान सांगल्या प्रमाणे आमी सगळे एग्री आहात. पूण एक्रॉस द टेबल वचून जो पर्यंत हे कॅब एग्रिगेटर गोवा मायचं इतलें आमी आंदोलन छेडलेलें आहा. 3-4 वर्सां जालीं आमचें चालूच आहा. 18 दीस जाता म्हणटा तुमी विचारले प्रमाणे चालूच आहा अजुनूय. पूण एक सांगता, तेज्या बदल्याक आमच्या चेतनान सांगल्या प्रमाणे आमकां शो ऑफ करपाक नासलो. आमच्या भावांनी जायत्यो कोविडाक हें दिल्या सर्वीस दिल्या पूण आमकां शो ऑफ करपाक ना. 145 सेशन जर गोंयांतल्यान काडलो, जर तुमचे जे स्ट्रायक तुम्ही केल्लो पळय, व्हेरी गुड पॉयंट. आमचें हें पळय तो धरणे आंदोलन तुम्ही परत चालू दवरतले? आयज सांगता, सध्या 144 आनी कोविडाची सिस्टम आहा, हें आमची महामारी चालू आहा. तेका लागून आमी कितें आहा गेट टुगेदर घेवन करूंकय शकना. जो पर्यंत आमचो पळय सगळ्यांक मेळून जो निर्णय जातलो तो ठामपणे आमी सांगूंक शकना. एज अ लिडर आमी किंवा आमी पदाधिकारी म्हणशी तर जाल्यार पदाधिकारी ते हें घेवंक शकना, निर्णय दिवंक शकना. तेका लागून टायम बींग आतां सध्या आमचो होल्डारूच आहा. जेन्ना 144 जेन्ना हें जातलें डिजॉल्व जातलें तेन्ना मेन पळयात. आणि आम्ही जो हे केला न्हू मुवमेंट, तो प्लॅटफॉर्म घेतलेलो न्हू म्हणजे गोवा वायज अगेन्स्ट, तो पदाधिकारी आणि लिडर म्हणून न्हू अशे सगळे टॅक्सीकार जमलेले आहा. हें अशें न्हू कितें नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा लागीं जाले, सगळे एकान एक टॅक्सीकार आपलो टायम घेवन थंय येता. आनी सांगचें म्हटल्यार आमी प्रोटेस्ट केला गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट. तेन्ना पळय दोन आमचेर आतां हें येयलां, गोवा मायल्स आनी मिटर. आमी प्रोटेस्ट गोवा मायल्साचेर केला, एग्रिगेटराचेर केला, तो आमचो चालूच उरलो. मिटराचेर तुमकां सारकें क्लियर सांगता, मिटराचेर केस केल्ली सरकाराच्या स्टेटीचेर PTGN की आमी केस करूंक नासली. आमचेर कोण तरी बर्डन घालूंक सोदता कितें हे चोरतात हें करतात. पळय आयज ही परिस्थिती आहा, 1800 रुपया जाग्यार आमी 1500 वयतात. हे लोकांक दिसना, लोक आमकां फक्त चोर म्हणटा. जर मिटरा कडेन जर कितें सोल्युशन येता बसपाक आमी रावंड टेबल मिटर बाबा कसो कितें हें करूंक जाय, इम्प्लिमेंट करतले ते आमचे. आनी तो जो मिटराचें हें जाला फेक जाला तो मिटर घालून सांगता आमकां 14,000. मार्केटान मिटर गावता 4,000. म्हणजे हेजेर कोणाचें कमिशन आहा, हांगा कोण भितर इनवॉल्ड आहा, हो मिटर आमकां मुद्दम घालूंक सोदता. हेजेर आमची पुरी हे जातली आनी मागीर फुडें आमी मिटराचेर हे करतले. पळय कन्फ्युजन आमी टॅक्सीकारांक पयलें क्लियर करता. स्ट्रायक आमी केला गोवा मायल्सा खातीर, मिटरा खातीर न्हू. मिटर 15सून केस चलता. आयज तेजेर कंडेम जालो, TTGN कंडेम केलो, स्टेटीक हें दिलो, एक स्टेटीचेर आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर एक हें घातलें, प्रेशर घातलो. हे टॅक्सीकार कित्याक मिटर घालना? आमी मिटर घालपाक केन्नाच ओपोज करूंक ना. खंयसर आमचो स्टेटमेंट आहा जाल्यार कोणी दाखोवचो. आमी मिटर घालपाक केन्नाच ओपोज करूंक ना. मिटर वा कायद्यान आमकां आमचेर जो सरकारान हाडला न्हू ताका आमी सुरळीत हेजेर प्रमाणे कितें आहा रेट बसोंक जाय. मिटर जर घातलो आनी जर फाल्यां तो गव्हर्नरा भाशेन जर कपडो घालचो पडलो जाल्यार तेजेर कितें? फक्त आमचे पयशेच आमी इन्वेस्ट करपाचे. मिटर घातलो जाल्यार सारकें चलोंक जाय, तेजी रेट पडोंक जाय, ती स्लीप येवंक जाय. हें कितें तेंच्यांनी दिलां आमकां हायकोर्टान, हेजेर आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर दिलां. आणि त्यांच्यानी जी डेट दिला 30 तारखेपर्यंत मुदत वाढवली. अरे बाबा कोर्टाचे पळय आसता तारीख पे तारीख व तुमी मायकून जाणा तेजेर आमकां तें सकयल वचपाचें ना. सांगचें म्हटल्यार मिटर तर म्हणटा आतां आमी सांगलां 1 डे वन मिटराक केन्नाच ओपोज करूंक ना. ट्रान्सपरन्सी जाय म्हणून आमकां ट्रान्सपरन्सी जाय. बाबा हॉटेलान तुमी जाणात ह्या म्हयन्यान पयशे जाल्यार 3,000 मेळटा, तो डिसेंबरान वयशे जाल्यार 15-20,000. ते आमकां तें हें करपा आनी कोणाक बड्डा दाखोवपाचें ना. पूण हेजेर सरकारान गांभिर्यान हेजेर विचार करचो. दुसरी गजाल मिटर म्हणटा आमच्यो ऑल गोवा टॅक्सी आहा किंवा येलो ब्लॅक टॅक्सी आहा तांकां मिटर आहा. तो हांवें क्वेश्चन केलो बाबा ह्या मिटराचें कितें? तो डिजिटल मिटर न्हू. पळय हे सरकारान पळय कितें केलां, STA म्हणून एक हें आसता तितूर त्या पळय STA मिटिंगेचेर आहा कोण हेजेर पदाधिकारी आहा ते आहा बोटे. आदी आमी जाणा तो बियो ल्हान नाल्यार हेजे बोणे ल्हान पळय आमी ते बोट्यांनी खेळटात तसले बोटे, हांकां कांयच खबर ना. हांवें 17 फावटी तरी पर्रीकार मरोन गेलो पोटारात धरून.
पण पर्रीकार असताना सुद्धा सांगले टीटीएचेर पळय आमच्या एसटीचेर बसयल्या तितून एक कोण तरी आमचो कॉन्सर्न ट्रान्सपोर्टाचो आसूंक जाव काय आसूंक नाका. तुम्ही तांकां करता आसतना क्वेश्चन करा बाबा एसटीचेर कोण कोण आहा, कोण ट्रान्सपोर्ट कन्सर्नांचो आहा, आनी आसलोय जाल्यार तांचो कोण तरी मावसो सोयरो कोण ढवळीकारांचो हो बसयल्लो एक हांगालो माशेलांचो क्वेश्चन आसलो टॅक्सीकारांचो हो बसयलो बसीचे ओनर कोण आहा पळय घरा बसून पळय हें करता ताका बसयल्लो एकदम कळ्ळें तुका. तसलें जावंक पारना. आमी वारंवार सुद्दां हें केलें बाबा एसटीचेर जो आसता तो आमचो एक मनीस आसूं न्ही, आमचें टॅक्निकली कितें आहा किंवा आमची कितें घडामोडी कितें आहा तें आमी सांगूंक शकतले. तितून ते कोणूच ना बट ते ऑफिसर हाडून बसयता शिकलेले शिकून मूर्ख म्हणपाक न्हय तांकां. ताका लागून ऑल गोवा जो पळय मिटर आहा त्या मिटराचें कितें करतात तेंय सांगचें नाल्यार हो मिटर त्या भाशेन बसोवचो. आयज मिटर बसय मिटराचेर कोण मारता हां मिटर आहा ते चलता कितले गोंयांत ते दाखोवच्यो न्हय हें हाडलो स्पीड गव्हर्नर जाल्यार घाला आनी काडा रे म्हणटा ते फक्त सर्टिफिकेट पुरो. पूण ते ह्याय मिटराचेर तशेंच जावचें ना फाल्यां. ताका लागून सरकारान हेचेर बारीक विचार करचो. तूं आतां तारीख विचारता तारीख पे तारीख वयतली. आमी सुद्दां मरण गेले तर आमी फाटल्यान सुद्दां सांगतले बाबा हें जें आहा एज्युकेशन चालू करतलें गोंयकाराचो नीज धंदो आहा तो नीज गोंयकाराच्या हातीनूच उरोंक जाय आनी उरतलो आनी दवरतले. दुसरें आतां लास्ट हेजेर येयलो तो नितीन पाटकारो काय तो पळय तो तेजो कोण तरी कोणाचो अपना भाडाचो तो मुर्तुजो हालीचो कोण तरी तेजो एक बायटीन गेलो. तुमी आमचे कडेन आमी तुजें हें लोन फारीक करता भुरग्यांचे फीज हें करता ताका आमी जायते भुरग्यांनी फोन केलो बाबा तूं आमचे कडेन यो हें विचार कशें कितें तें विचार. पूण तो आयज लिपोन पावता. नितीन पाटकाराक फ्री मिडिया सांगता एज ए तूं तर गोंयकार नीज गोंयकार तर जाल्यार तुवें आमचे कडेन येवन वार्तालाप करचो तेजेर सोल्युशन करचें. म्हाका सांग पप्पा आतां 144 सेक्शन काडलें की तुमी धरणां परत धरतले. धरणां करतले न्हू तेजेर आमी गेट टुगेदर जावन तेजेर विचार करतले. धरणां करतले म्हणल्यार त्याच उतराक तुमी धरतल्यात मिडिया आनी आमकां बांदून उडयतले आनी गांठ मारतले आनी सरकार तितलेंच पळयता. ताका लागून हांव सांगता तुमी तांकां विचारा बाबा तेची धरणां कितले मेरेन धरतल्यात तुमी. हांगा पावस सुबेज पडला ते धरण फुट्टलें म्हणून सांग आनी फुटोवंक दिवनाकात म्हणून सांगते कळ्ळें तुका. ते तुमी मातशें क्वेश्चन करा तांकां. शेवटचो प्रश्न तुमकां जे पयलीं सांगला की मिटर बुकींग करपाक जे 11,000 भरा आनी डिपॉझीट तेजेर कितें तशें तूं फाटले तर रिवायंड करून पळयची. माविन गुदिनान सांगलें फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां आपण 32 करोडाचो आपण तांकां हें दवरलां भंडार दवरलां. ते भंडार खंय गेलें ताकाय क्वेश्चन करा मरे. तेणी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता म्हणून सांगलेलो मागीर म्हणालो 50% दिता मागीर म्हणालो सबसिडी दिता. अरे म्हाका एक सांग तुवें आमचेच पयशे दिले तर आमकांच दिया मरे. आनी तोच मिटर तूं आतां 12,000 बसय म्हणटा पळय तो 4,000 मिटर म्हणटा 12,000 बसून कित्याक आमी हितून कितें स्कॅम आहा खंय दिसना. पळय मागीर मोदीनाक ह्या हितून सांगूंक सोदता हांव पळय एज ए गोंयकार आमी तुज्या फाटल्यान टॅक्सीवाल तूं आमचो एक माय बाप कहो. पूण हें पळय तुवें कितें पयलें उलयलें तेजेरूय मातसो रिवायंड कर म्हणून सांग ताका. तुमी क्वेश्चन करा प्लीज. तो आमी तो कितें 12,000 14,000 रेट आसा न्हू तो आमी बसोवचो ना मिटर. ते मिटराचेर आमी आमकां सद्या तरी पॅन्डेमिकान परिस्थिती ना 14,000 हे घालपाक त्या बिजनसाक. तो बिजनसाचो जर फाल्यां मिटर घातलो तुमी म्हणटा एज पर डेट आमकां हें दिला म्हणजे नंबर प्रमाणे परमिटा प्रमाणे आमी मिटर घाल म्हणटात. आमी मिटर घातलो आनी 6 म्हयने बिजनसूच जावंक ना जाल्यार हे पॅन्डेमिकान हेच आमच्या जो हायकोर्ट आहा आमचो तेणी आमचेर एका एक रिक्वेस्ट 14 तारखेक फायनल डिसिजन आहा तेजेर आमकां तेणी एक हें दिवचो 6 म्हयने तरी हो मिटर फुडें वयचो. कित्याक आमचे कडेन परिस्थिती ना तो मिटर घालून मिटर पासींग करून कित्याक 4-5 फावटी मारचे पडटले. एकदां बुकींग वयचो पडलो एकदां मिटर घालपाक आपयतलो परत आरटीओ दाखोवचो पडलो मेजर आनी हितून वयचो पडलें म्हणजे तितून पेट्रोलूच गेले 2-3 हजाराचे. हे आमकां कशेंच ह्या 6-7 म्हयन्याक नाल्यार वरास तरी आमकां कशीच परिस्थिती ना हे मिटर घालून मिटराचेर भाडें दिवचें ना जाल्यार बिजनसूच जावचो ना. वर्स जालां सारकें इंडियन कोवीड सारको वर्स जालेलो आहा. कोविडाक आमी वारंवार कोविडाचे पॅन्डेमिकाक आमी सरकाराच्यान वारंवार आमी विनंती केल्ली आसा. तेन्ना हांव आतां परत आमच्या टॅक्सी बांधवां आख्ख्या गोंयभर टॅक्सी बांधवांची विनंती करता. आतां पुरकें सांगला म्हणून 6 म्हयने काय आमकां बिजनस ना तो मिटर बसोवनय आमकां फायदो ना. म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा सगळ्या आमच्या टॅक्सी बांधवां कडेन एक कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे इलेक्शनाचें जें वारें येतलें तो मेरेन तुमी कोणीच हें मिटर बसोव नाका. तेन्ना जे कोण आमचे कडेन येतले तुमी म्हणटात न्हू इलेक्शनाचो काळात तेन्ना आमी मागीर पळोवया. एक विनंती आहा सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक परमीट कॅन्सला करता म्हणटा पळोवया कितले कॅन्सल करता ते. आनी हे आमचे पळय 40 चोर किंवा 40 MLA आहात आतां हें म्हणचें पडटा दोनूय म्हणचें पडटा तांकां. तेन्ना ते कितले मेरेन आमच्या फाटल्यान आहा किंवा वोटिंगा वखदार वोटिंगांकूच येतले ते आमकां पळोवपाचें आहा. परत एकदां रिक्वेस्ट करता मागीर गुदिनाक हेजेर बेग्याच्या बेगीर तोडगो काडचो आनी तुका जें कितें केलां न्हू आनी कितें म्हटलां पळय तेजेर आमी सगळे टॅक्सीवाले कंडेम करता. आनी एक बारीक कितें जाता
आता मीटर जशें तुमच्यान सांगलें तशें 12,000 म्हणटा मिटराकूय खंय तरी कॉम्पिटिशन जावपाक जाय आनी तेजी गरज आसा कित्याक 12,000 जे मिटराची रेट आयज आमकां परवडना. हांव गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच मागता तुमी कॉम्पिटिशन करा. आयज तुमी म्हणटा न्हू आमचे कडेन टॅक्सीकारां कडेन कॉम्पिटिशन जाय ते खातीर हे भाडे ते भाडे हो अपना भाडा तो अपना भाडा. आज तुमी मिटर काडटात आनी एकूच कंपनी सांगता हे कंपनी कडेन तुमी 11,000 काय 12,000 घालपाक जाय म्हणून. कित्याक हितून कितें तरी स्कॅम आसा कितें आसा हितून तुमी सांगचें. मिडियाक आमकां सांगला मिडियाक सांगात हितून कितें स्कॅम आसा पळय ते. कित्याक म्हणटा हांव हे तुमी एक स्पीड गव्हर्नर काडलो. स्पीड गव्हर्नर आमी जर बेळगांवच्यान हाडटलो आमकां 700 रुपयान मेळटा ना म्हणपाक जाल्यार तुमी हे हांगाच घालपाक जाय आनी ह्या हेज कडेन घालपाक जाय थंय करप्शन केलें. आज तुमी मिटर म्हणटा हांगाच घालपाक जाय ना हे कॉम्पिटिशन जावपाक जाय. जशें तुमी म्हणटा न्हू कॉम्पिटिशन जाय मिटराकूय कॉम्पिटिशन जाय. जो मेरेन हें कॉम्पिटिशन येना न्हू तो मेरेन हो मिटराचे 12,000ची रेट फाल्यां काही 2,000 सुद्दां मेळटली. ते 12,000 ह्या पॅन्डेमिकान आमचे कडेन जावपाक ना कशेंच जावपाक ना शक्यच ना. कित्याक आज कशी कशी फॅमिली जगता आनी कितें करता तें आमकां खबर आसा. सो गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट हे कॉम्पिटिशन म्हणटा तें तुमकांय आसपाक जाय आनी हे कॉम्पिटिशन मिटराकूय आसपाक जाय. मिटराचें कॉम्पिटिशन तुमी करचें आनी हे जाग्यार जाग्यार मिटर अवेलेबल करूंक जाय. तुमी जेन्ना कॉम्पिटिशन जातलें पळय तेन्ना मिटराची रेट तुमकांच कळटली मिटराची रेट कितें जाता. सो हांव इतलेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हॉनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की हेजेरूय तुमी ट्रान्सपरन्सी दवरात. थँक्यू.